अण्णा टी व्ही वीक्षकांक वापस स्वागत करता. तशीच सकाळां काही भारी एक कुतूहल म्हणून सांगलारी द्वादश राशी ह्या वर्ष बटमाम आमकां कशें शापुरो आमगेली ही राशी ह्या राशी खंयचे रितीन शापुरो सुरवेक प्रारंभ जाता कर्काटक राशी. हे संवत्सर तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ दुःखदायक जावन मिश्र फल मेळची तशी तुमकां अनुग्रह जाला. अष्टमार शनी प्रभाव मुखार सून व्हरता. कर्मार गुरू मध्यमांतू ಸ್ವಲ್ಪ समाधान हाण दिता. तुमगेले ಒಟ್ಟು कितलीकी वर्स तकून आशिल्ले तुमगेले सेवक अथवा तुमगेले मित्र तुमकां सोडूंची साध्यता. कारण नाशी धननाश जावचे वंचना भीती तुमकां येता. वृत्तिरंगांतू स्थान पल्लट तशीच स्थान नष्ट जावचे साध्यता आसा. आरोग्य निरंतर जावन हात दिता. तशीच वात नर स्नायू इत्यादी पांयाचे समस्ये तोंदरे अनारोग्याचे बाधक तुमकां हे संवत्सरांतू मेळता. तशीच अंतू इंतू कसनकी एक जिवनांत एक मुखार येवया अशें म्हणून मनाले कोण गृह निर्माण करसल ते योगू अथवा जागो खरीद करसल ते योगू तुमगेले जिवनांतू मेळता. चांग बरेपण जाता. अन्नदान तुमगेल्या हातान चलता. तशीच ज्ञानग्रहण इत्यादी तुमगेल्या हातान जाव घेवन हे वर्स तुमी मस्त पुण्य संपादन करचे तुमकां योगू हे राशीच्यांक मेळता.